नमस्कार. पोयात मुखेल खबरो. जीएमसीतल्या फॉरेन्सिक दोतोराची प्रायव्हेट प्रॅक्टिस. सरकाराची अजून ऍक्शन ना, फक्त चौकशीच. प्रुडंटाच्या हाताक लागली त्या दोतोरान प्रायव्हेट दिल्ली डेथ सर्टिफिकेट. खासा रिपोर्ट. पंचायतीचे डिलिमिटेशन. रिझर्वेशनाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाक दिवपाची फायल खातात धुल्ल. जाणकार म्हणतात नेमकी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान घोळ. मड्डोळा मोटार आनी 2 मोटारसायकलींचो ऍक्सिडेंट. एकलो सोंपलो, एकलो जखमी. 60 वर्सांचो बेतकी खांडोळेचो विठू बेतकेकार गेलो, दुसरो जखमी. मोटारीच्या ड्रायव्हराक धरलो. आपल्या ड्रायव्हरान येरादारींनी मोडलो म्हणून मंत्री पालेकरान भरलो तालाव. मंत्री आशिल्लो वाराणसी. गाडयेचो व्हिडिओ जालो व्हायरल. आरटीओक फोन करून भरलो 600 रुपया दंड. आणि शापोरकारांक न्हंयांचेर राष्ट्रीयकरण जाल्ले नाका. नुस्तेकारांच्यो ल्हान ल्हान फामिली पोट भरता न्हंयचेर. नुस्तेमारांनी सुरू केल्या सयांची मोहीम. जीएमसीच्या फॉरेन्सिक लॅबांतल्या दोतोरांची प्रायव्हेट प्रॅक्टिस आणि डेथ सर्टिफिकेटी दिवपाचे प्रकरण मुख्यमंत्री पर्रीकारा मेरेन पावले. तरी सरकारान ताचेर अजून मेरेन कसलीच ऍक्शन घेतिल्ली ना. फॉरेन्सिक दोतोर सिद्धार्थ बाणावलीकारान दिल्ली एक डेथ सर्टिफिकेट प्रुडंटाक मेळ्ळ्या. ताचे वेल्यान सिद्धार्थ जीएमसीचो स्टाफ आसूनय प्रायव्हेट सर्टिफिकेटी दिता म्हणून एक्सपोज जाला. खासा रिपोर्ट. ही पळय डॉक्टर सिद्धार्थ बाणावलीकारान दिल्ली एक डेथ सर्टिफिकेट. ह्या डेथ सर्टिफिकेटेर सांताक्रूज पणजी गोवा असो एड्रेस बरयल्लो दिश्टी पडटा. पहिली गजाल म्हणल्यार जीएमसीच्या फॉरेन्सिक लॅबाचो स्टाफ म्हणून काम करपी दोतोर सांताक्रूजात प्रायव्हेट क्लिनीक कसो कितें चलोवंक शकता. दुसरी गजाल म्हणल्यार सांताक्रूज तिसवाडीच्या ज्युरिडिक्शनांत येता आनी डेथ सर्टिफिकेटीचेर सांताक्रूज पणजी असो बोगस एड्रेस आसा. त्या क्लिनिकाचो प्रकार कितें तो उस्तूक प्रुडंटाची टीम सांताक्रूज पंचायतींत पावली, पूण पंचायतीकूच खंय अशें क्लिनीक तांच्या वाठारांत आसा म्हूण खबरूच ना. सांताक्रूजात अशें क्लिनीक आसा काय म्हूण सोदपाचो सगळो यत्न केलो पूण क्लिनीक खंयच दिसना. सांताक्रूजांतल्या एका मनशाची डेथ सर्टिफिकेट त्या प्रायव्हेट क्लिनिकांत दिल्या म्हूण गजाल भायर सरल्या उपरांत ओल्ड गोवा पुलिसांनी ती सर्टिफिकेट फाटीं घेतली आनी सांताक्रूज पंचायतीकूय ती फाटीं घेवंक सांगली. पुलिसांनी दिल्ल्या सुचोवणे उपरांत पंचायतीन दोतोर सिद्धार्थ बाणावलीकारान दिल्ली डेथ सर्टिफिकेट फाटीं घेतली म्हूण सांताक्रूज पंचायतींतल्या एकल्यान प्रुडंटाचे टिमीक सांगलें. ओल्ड गोवा पुलिसांनी सांताक्रूज चर्चीकूय दोतोर बाणावलीकारान दिल्ली डेथ सर्टिफिकेट कन्सिडर करूं नाकात म्हूण सांगलां. दोतोर बाणावलीकारान सांताक्रूजात मेल्ल्या त्या मनशाच्या डेथ सर्टिफिकेटीर मरणाचें कारण हार्ट अटॅक म्हूण बरयल्लें. त्याच मनशाचे जीएमसीच्या पोस्टमॉर्टमांत मरणाचें कारण लिव्हर फेल जाला म्हूण बरयलां. ओल्ड गोवा पुलिसांनी दोतोर बाणावलीकारान दिल्लें डेथ सर्टिफिकेट आदींच फाटीं घेतलां. आतां ते जीएमसीन दिल्लें सर्टिफिकेट घेतले. 9 म्हयन्यां पयलीं फोंड्या एका मोटारींत एक डेड बॉडी मेळिल्ली. ते केसींत दोतोर सिद्धार्थ बाणावलीकारान डेथ सर्टिफिकेट दिल्ली. सर्टिफिकेटी विशीं दुबाव घेवन त्या मनशाच्या फॅमिलीन पोस्टमॉर्टम करिनासतनाच सर्टिफिकेट दिल्या म्हूण प्रकरण मुख्यमंत्री पर्रीकारा मेरेन व्हेल्लें. तातूंत तें क्लिनीक खंय आसा तें खबर ना म्हूण तांणी उल्लेख केल्लो. ह्या प्रकरणाचे फोंडेचे पुलीस चवकशी करता. सरकारानूय खंय ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केला. मात इतलें जावनूय पुलीस सर्जन म्हूण गाडयेर मारून वरात मिरोवपी हे दोतोर अजूनय आपूण त्या जगांतलो नीज कसो जीएमसीच्या फॉरेन्सिकांत वावुरता. कोणाच्या कुस्तार? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
पंचायतीचे डिलिमिटेशन रिझर्वेशनाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाक दिवपाचे सरकारान 3 वर्सां फाटीं थारायिल्लें. ह्या गजाली बरोबर पंचायत राज कायद्यात आनीकूय कांय दुरुस्ती येवपाच्यो आशिल्ल्यो. मात तरेच्यो क्वेरी आयिल्ल्यान फायल सध्या तश्शीच धूल खाता. डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशन रोटेशनाचेर नेमकी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान सगळो घोळ. खासा रिपोर्ट. चालू पंचायत वेंचणुकेंत डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनात सरकारान घोळ घाल्ल्यान बोवाळ पडलो. सध्या तरी डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनां पंचायत खातेच करता. डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेनूच आसपाक जाय असो मुद्दो प्रुडंटाच्या डिबेटींतूय राजकीय जाणकारांनी काडिल्लो. ताचे वेल्यान असो विचार केन्ना सरकारान केला काय म्हूण पळोवंक प्रुडंटान चवकशी केली. आमकां कळ्ळें तें हें: 3 वर्स फाटीं पंचायती राज कायद्यांत कांय म्हत्वाच्यो दुरुस्ती करपाचो सरकाराचो आशिल्लो विचार. डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन दिवपाची दुरुस्ती सरकार करपाचो आशिल्लो. ते फायलीर वेगवेगळ्या स्तराचेर वेगवेगळ्यो क्वेरी आयल्यो. त्यो क्वेरी सुटाव्यो करून कायद्यांत दुरुस्ती करप सरकाराक जमलें ना. सध्या ती फायल पंचायत खात्यांत दुर्लक्षायेत पडल्या. प्रशासकीय आनी राजकीय जाणकारांचे प्रमाण डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनाचो घोळ जावंक वेगळी कारणां आसात. पंचायत वेंचणुकेचो प्रोसेस लागींच्यान पळयिल्ले जाणकार सांगता त्या प्रमाण वेंचणुके वेळार वार्डांनी रिझर्वेशन कशें करप ताचेर मार्गदर्शक तत्वांच नात. रोटेशन पद्दतीन रिझर्वेशन करप इतलोच एका वळीन विशय सोंपयला. नेमकी मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्ली नाशिल्ल्यान सगळो घोळ. वार्डाचें डिलिमिटेशन बरेंच कठीण काम आसता. डिलिमिटेशन कशें करपाक जाय ताचेरूय कांयच सारकें नमूद केल्लें ना. नेमकी मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यार सगळी प्रक्रिया सुरळीत जातली. मार्गदर्शक तत्वां स्पश्ट जाल्यार खातेच डिलिमिटेशन रिझर्वेशन बरें करपाक शकता. केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक आसता तशे उच्चाधिकार दिल्यारूच राज्य वेंचणूक आयोगाक डिलिमिटेशन वा रिझर्वेशनाचे अधिकार दिवन फायदो. पंचायती राज्य कायद्यात सुदारणा करपाचो विचार सरकारी पावंड्यार वेलेवयर चल्ला अशें सध्या तरी फायलीची परिस्थिती पळयल्यार दिसता. मात नेमकेपणान कोणेच कांय हालचाली केल्ल्यो दिसनात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. म्हाड्डोळा एक्सिडेंटात एकलो मोटारसायकलवालो गेलो. बायपास हायवेचेर पेट्रोल पंपा कडेन मोटार आनी 2 मोटारसायकलींचो एक्सिडेंट जालो. 60 वर्सांचो बेतकी खांडोळेचो विठू बेतकेकाराक मरण आयलें. शुक्रारा दनपारा सुमार 1:30 हो एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंटात दुसऱ्या मोटारसायकलीवेल्या एकल्याक मार लागला. मोटार खंय रॉंग सायडीन आयली. पुलिसांनी कार ड्रायव्हर सुरेश दिरादर रावपी उसगांव तिस्क हाका धरला. मी पणजीला जात होतो. समोरून अल्टो येत होती. त्यांनी पहिला एक्सेसला उडवला, त्याच्यानंतर मला उडवलं. उडवल्यानंतर मी वरती गेला आणि रोडवरती खाली पडलो. रॉंग साईडने होती अल्टो गाडी रॉंग साईड नव्हती पूर्ण आणि स्पीडमध्ये होते खूप. आणि अल्टोवाला कुठे येत होता? कुठून? अल्टोवाला पणजीवरून पोंड्याला येत होता. तुम्ही पणजीला जात होता? हां, मी पोंडावरून पणजीला जात होतो. आणि आता काय मार लागलेला? म्हणजे कमरेला मार लागलेला आहे, कंबर दुखत आहे आणि हाताला फ्रॅक्चर वगैरे काय? फ्रॅक्चर नाही, रिपोर्ट तरी नॉर्मल आलेला आहे. मंत्र्यांक फोन मारून तालाव चुकोवपी जायते आसात. मात आरटीओक फोन मारून आपलेच गाडयेक तालाव मागून घेवपी विनोद पालेकार सारकेलो एखादो मंत्री आसूये. मंत्री आसा वाराणसी गंगेच्या भोंवडेर आनी गोंयांत ताचो ड्रायव्हर ताची ऑफिशियल गाडी घेवन मांडवी पुलार ओव्हरटेक करतना कोणे एकल्यान ताचो व्हिडिओ व्हायरल केलो. पालेकारान खंय स्वता आरटीओक फोन करून ड्रायव्हराक 600 रुपया तालाव मारपाक लायलो. वाराणसी एअरपोर्टाचेर आसा आता आनी वाराणसी ऑफिशियल ट्रिपाचेर आयिल्लो. गंगा जल शुद्धीकरणाचो जो प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाक भेट दिवपाक आनी हांगासर गंगा शुद्धीकरण कशें चल्लां हाजे बद्दल माहिती घेवपाक आयिल्लो. आनी ती माहिती घेतल्या नंतर हांव आतां गोंया येवपाक भायर सरिल्लो. इतक्यान म्हाका सोशल मिडियाचेर अशें कळ्ळें की म्हजो ड्रायव्हर जो म्हजी गाडी चलयता, सरकारी गाडी, ती गाडी तो वेर्णा शोरुमांतल्यान सर्विसिंगाक आशिल्ली 2 दीस पयलीं ती घेवन येतालो. आनी घेवन येता आसतना पुलाचेर ताणें ओवरटेकिंग केलें आनी ताका लागून ताचो कोणे तरी फोटो घालून तो व्हायरल केलो सोशल मिडियाचेर.
तेन्ना हांवें ताका फोन करून कन्फर्म केलें की खरेंच अशें घडलां काय म्हणून, आनी त्या नंतर म्हाका कळ्ळें की अशें घडलां. आनी हांवें डायरेक्टर जो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आसा निखिल देसाय ताका फोन करून तांचें विंग जें आसा एनफोर्समेंट विंग, त्या एनफोर्समेंट विंगाच्या अंडर म्हाका चलन दिवपाक लायलें. आनी हांवें तें 600 रुपया 600 रुपीज भरून तें चलन पे केलें. आमी एक जबाबदार नागरीक आसा, कायदो पाळपी लोक आसा, आनी त्या दृश्टीन हांव स्वताक कायद्या बंधनकारक समजता आनी त्या दृश्टीन हांवें तें चलन भरिल्लें आसा. हाजे फुडें अशी हांव आसतना तरी अशी चूक घडपाक दिवचो ना. घेऊ एक ब्रेक.